गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. समेस्तांक गुरुपौर्णिमेची उर्बेभरीत परबिदीत हांव सुमिदा कुंकळकार आयच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रॉटवायलर पिटबुल जातीच्या सुण्यांचेर बंदी खातीर विधानसभेत हाडटले विधेयक. बंदर कप्तान खात्यांतर्गत येवपी नवे येरादारी खाते केले वेगळे. इनलँड वॉटरवेज म्हणून दिला नाव. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती. कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे करात रद्द. 7वो वेतन आयोग करचो लागू म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी. बुधवारा आझाद मैदानाचेर केले आंदोलन. कळसा बांडुरा प्रकल्पाक विरोध करपाचो गोंयाक ना अधिकार, सांगता कर्नाटकाचो उदका स्रोत मंत्री DK शिवकुमार. महत्वाच्या प्रकल्पां खातीर केंद्रीय रान मंत्री भूपेंद्र यादव तशेंच जलशक्ती मंत्री CR पाटीलाची दिल्लीत घेतली भेट. ऊस उत्पादकांक काळखात दवरून सरकारान संजीवनी कारखान्याच्या जाग्यार हेर कसलोच प्रकल्प हाडचो न्हय. प्रकल्प हाडले जाल्यार देंवतले रस्त्यार. ऊस उत्पादक संघटनेची शिटकावणी. दक्षिण गोंयांत जावपी धिऱ्यांचेर प्रशासनाची नदर. धिऱ्यांचेर नदर दवरून कारवाय करपा खातीर जिल्लो अधिकाऱ्यान 7 समित्यांची केल्या नेमणूक. AI अटेंडन्सांतल्यान सुटका नाच. ती हाडटलेच. तांत्रीक गजाली पयस केले उपरांत करतले लॉन्च, सांगता पंचायत मंत्री माविन गुदिनो. आता पळयात खबरो विस्तारान. बंदर कप्तान खात्यांतर्गत येवपी न्हय येरादारी खातें वेगळें करून ताका इनलँड वॉटरवेज म्हणून नांव दिलां. तशेंच NSS राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाची स्थापणूक केल्या. तशेंच रॉटवायलर आनी पिटबुल जातीच्या सुण्यांचेर बंदी खातीर विधानसभेत विधेयक हाडटले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. बंदर कप्तान खात्यांतर्गत येवपी न्हय येरादारी खातें वेगळें करून ताका इनलँड वॉटरवेज म्हणून नांव दिलां. मंत्रिमंडळ बसकेंत हे विशीं निर्णय जालो. तशेंच रॉटवायलर आनी पिटबुल जातीच्या सुण्यांचेर बंदी खातीर विधानसभेत विधेयक हाडटले. ह्यान फुडें रॉटवायलर आनी पिटबुल जातीची सुणी पोसपाक मेळची ना. सद्याक जांचे कडेन हे जातीची सुणी आसात तांणी तांची जतनाय घेवची, पूण ह्यान फुडें भायल्यान सुणी हाडून ती पोसपाक मेळची ना. येवपी विधानसभा अधिवेशनात हे विशीं विधेयक पास करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच ह्या सुण्यांच्या ब्रिडिंगाचेरूय बंदी हाडटले म्हणून मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयलो. The Factories Goa Amendment Bill 1948 is in force in the state of Goa. ताका एक amendment हाडला for the ease of doing the business. Okay. Release of second. Formation of the state NSS cell in the state of Goa for the recruitment of the staff for the state NSS cell and the creation of the post for the state NSS cell. NSS cell आम्ही वेगळो एस्टाब्लिश केला. त्याच्या खातीर सेपरेटली स्टाफ आनी हेचे सगळे रिक्रूट करपाक सुरवात केल्या. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनचो रिपोर्ट 24-25 हो कॅबिनेटाच्या मुखार दवरलो. तो एसेंब्लीत दवरतले. अपॉइंटमेंट ऑफ द कन्सल्टंट स्पेशलिस्ट एंड टेक्निशियन स्टाफ ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस. सर्जन 10, गायनेकोलॉजिस्ट 10, फिजिशियन 10, ऑर्थोपेडिशियन 10, एनेस्थेशिस्ट 10, पिडियाट्रिशियन, स्टाफ नर्स, एनेस्थेशिया टेक्निशियन्स एक जे आहा सगळे ते सगळे अपॉइंट केले. टोटल जवळपास 170 टील द फिलिंग ऑफ द न्यू पोस्ट. सगळे डॉक्टर्स आणि स्टाफ नर्स फक्त 100. Declaring the Director of River and Navigation Department as a head of the Department of under Rules and Business of the GRDP, Department of the Inland Waterways into the 2 separate department. Captain of पोर्टाच्या अंडरूच आशिल्ले रिवर एंड नेविगेशन ते डिपार्टमेंट ऑफ द इनलँड वॉटरवेज म्हणून सेपरेट डिपार्टमेंट करून ताका HODs केलो. गोवा एनिमल ब्रिडिंग डॉमेस्टिक अँड रेग्युलेशन्स कॉम्पेन्सेशन्स बिल 2025 हे कॅबिनेटाक हाडला. असेंब्लीक वतले पास जावपाक. Goa Animal Breeding and Domestications Regulations and Compensations Bill 2025. It is for the तुझे रोटवायलर आणि पिटबुल याच्या त्याच्या सगळ्या खातीर पूर्णतः.
काय घडटा बुलडॉग आनी रॉटवायलर आहा पळय वेनूस इम्पोर्ट करप ना हाडप ना आनी पोसप ना म्हणजे पुस्ता तांकां कितें आतां जेंचे कडेन आहा आसा तेंकां ते मेंटेन करप तुम्ही फाटल्या दिसांनी सर्वे करपाचो आशिल्लो न्हू सर्वे ऑलरेडी जाला सर्वे जालो आसा तेंचेर काय एक्शन बीन काय ना आसा नाही आसा ते मरासर उरतले लोक कसो करता जे पळय हाडटले भाशेन जावं आणि ब्रिडींग बी करतात तेंचे ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे रद्द करचे, 7वो वेतन आयोग लागू करचो तशेंच उण्यांत उणें 26,000 म्हयन्यांक पगार करचो अश्यो साबार मागण्यो घेवन अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारा आझाद मैदानाचेर मोर्चा हाडिल्लो. ह्या मोर्चाक अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन तेंको दिल्लो. चारूय कामगार विरोधी केंद्रीय कायदे रद्द करचे. पंचायत, गोवा डेअरी, PWD कामगार पुरवण सोसायटीतल्या जायत्या कर्मचाऱ्यांकूय 7वो वेतन आयोग लागू करप गरजेचो आसा. तशेंच उण्यांत उणें वेतन 26,000 रुपया मेरेन करचे. सगळ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक कायमस्वरुपी करून थारावीक मुदतीचे कंत्राट रद्द करप. तशेंच सगळ्यांक समान वेतन दिवपी आनी दर्जो सुनिश्चित करप गरजेचो आसा. अश्यो साबार मागण्यो घेवन अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर मोर्चा हाडिल्लो. पहिले म्हणजे आमकां सरकारी सेवेत कायम करून वेतन श्रेणी द्या हो आसा दिया आणि ना तर आमकां मिनिमम वेजीस 26,000 तेंच्यांनी घालून दिल्ले आसा सेंट्रलाकसून ते दिया आणि पेन्शन स्कीम तयार करा आणि नंतर आमकां ग्रॅच्युटी दिया. नंतर आमकां बाकीचे काय आमचे डिमांड आसा. FRS सिस्टम आसा आमची मोबायलाचेर ती FRS सिस्टम बंद करप अशें म्हणून की आमी जेन्ना बेनिफिशरींक स्टॉक दिता पळय न्हू तेन्ना आमकां फेस ऑथेंटिकेशन करता बेनिफिशरीचें. आनी इवन आमचे मोबायल जे पळय आसा न्हू ते मोबायल गव्हर्मेंटान दिल्ले 4Gचे तेवूय मोडलेले आसा 75%. स्वता अंगणवाडी वर्करां आपल्या स्वता मोबायलांचेर काम करता आणि ताका लागून आतां आमी फाटीं आमच्या डायरेक्टराक मेळ्ळी तिणी सांगल्या की आतां रोखडेच दितले म्हणून ते मोबायल त्या प्रमाणे आमी त्या मोबायलांचेर काम करतली. आणि दुसरें म्हणजे FRS सिस्टम आसा ती कंप्लीट बंद करा असो म्हणून सेंट्रलाकसून दिल्लो आसा. म्हणून FRS केलें काय ना तेच तिणी हें करपाचें अशें. आणि EKYC बी करूंक लायता बेनिफिशरीचे आमकां 2262 तेजे वर्कर आनी तेजी तितलीच हेल्परां कांय एक रिटायर जाल्ले आसा कोण एक्सपायर्ड जाल्ले आसा ती कमी आसा. टोटली 2500 टोटल आसतली. जे सेंट्रलाच्यान स्कीम आसा ते स्किमीन आमकां फक्त आमच्या गोंयान आमकां आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमी युनिटीन रावन जायते कितें मेळलेलें आसा. तशेंच आमी मागता जी सेंट्रलाची स्कीम आसा जाल्यार सेंट्रलाकसूनच आमकां तेंच्यांनी स्केल लावन दिवपाची. थंयच्यान तर जालें जाल्यार एक हें जातलो पेन्शन आसा तें आमकां मेळना. ते पेन्शनी आमकां मेळपाक जाय हो आमचो मोस्ट डिमांड आसा. आनी जशें जशी म्हारगाय वाडटा तशें तशें पगारी वाडचो आनी सगळे पेन्शन वाडचे सगळे वाडचे हो आमचो सगळ्या वर्करांचे तर्फे आमचो डिमांड आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. 3 म्हत्वाच्या उदका प्रकल्पां खातीर कर्नाटकाचो उदका स्रोत मंत्री DK शिवकुमार हांणी केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव तशेंच जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. DK शिवकुमारान कळसा बांदुरा प्रकल्पा विशीं केंद्रीय मंत्र्या कडेन चर्चा केली. गोंय सरकाराक कळसा बांदुरा प्रकल्पाक विरोध करपाचो कसलोच अधिकार ना. कळसा बांदुरा प्रकल्प मार्गाक लावपा खातीर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांचे कडेन कायदेशीर उपायांचेर चर्चा करतलो अशें शिवकुमारान म्हणलां. कळसा भांडुरा आणि म्हादय प्रकल्पाचेर गोंयान कर्नाटकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. ह्या प्रकाराचेर DK शिवकुमार हांणी नाराजी उक्तायली. आमच्या राज्यांत जावपी प्रकल्पाचेर गोंय सरकार आमकां कशें कितें नोटीस काडपाक शकता अशें DK शिवकुमार विचारता. आमकां प्रस्न विचारपाचो अधिकार फकत केंद्र सरकाराक आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. कर्नाटक सरकार कळसा भांडुरा ह्या प्रकल्पा खातीर आमकां सगळ्यांक खबर आसा ते नेट लायत असतात. केंद्राचेरूय ते दबाव हाडपाचो प्रयत्न करतात आनी असोच एक भाग म्हणून मंगळारा कर्नाटकाचे जलस्रोत मंत्री DK शिवकुमार हांणी केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतल्यो. हातून केंद्रीय राना पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव तशेंच जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांची तांणी भेट घेतली. आणि ही भेट घेतल्या उपरांत जेन्ना पत्रकारां कडेन ते उलयले तेन्ना तांणी अशें म्हटलां की गोंय सरकाराक कळसा भांडुरा ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाचो कसलोच अधिकार ना अशा तरेचें वक्तव्य तांणी थंय मिडिया कडेन उलयतना किंवा मिडियाक कोट दितना DK शिवकुमार हांणी दिल्लें आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कळसा भांडुरा प्रकल्पाक गोंयचो विरोध आसा आणि हें सगळें प्रकरण जें आसा तें कोर्टानूय पाविल्लें. मागीर
म्हादय तंटा लवाद स्थापन जाल्लो आनी ह्या म्हादय तंटा लवादान निकाल दितना उदकाचें वांटप कितलें आसचें कोणा खातीर हें ठरोवन दिल्लें आसा. पूण गोंय सरकारान ह्या उदक वांटप जो तांणी हें केल्लें आसा ताका आव्हानूय दिल्लें आसा. सो हे सगळ्यो बाजू आसतना केंद्र सरकारा कडेन परत परत वचून आनी वेगवेगळी डेलिगेशनां घेवन किंवा परत परत तांकां मंत्र्यांक मेळून कर्नाटक हो प्रकल्प जावपा खातीर प्रयत्नशील आसा आनी ताचोच एक भाग म्हणून परतून एक फावट DK शिवकुमार हांणी केंद्रीय मंत्र्यांची जी आहा ती भेट घेतल्या, तांच्या वांगडा चर्चा केल्या. तांणी अशें सांगलां की केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्याय कडेन वेळ पडला ते ह्या सगळ्याचेर कायदेशीर उपाय काडून हो प्रकल्प कसो मार्गी लावप हाचेर चर्चा करतले अशें DK शिवकुमार हांणी सांगलां. आनी ते DK शिवकुमार अशें म्हणटात की गोंयांक ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाचो कसलोच अधिकार ना अशें तांणी वक्तव्य केलां. सो ताका लागून आतां हाचेर गोंय सरकार कितें भुमिका घेता किंवा हाचेर गोंय सरकार कितें जाप दिता हें पळोवचें पडटलें. नाजाल्यार कर्नाटक आमी जशें पयलींय पळयलां त्या प्रमाण तांच्यो कुरघोडी ह्यो चालूच उरतल्यो आनी त्याच कुरघोडीचो एक भाग म्हणून आमी ही केंद्रीय नेत्यांची तांणी घेतिल्ली भेट आनी तांचें आयिल्लें वक्तव्य ह्या कडेन पळोवपाक शकतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विश्वनाथ देने, परवरी. ऊस उत्पादकांक काळखात दवरून सरकारान संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यार हेर कसलेच प्रकल्प हाडचे न्हय. तशें जालें जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन दिल्या. तशेंच संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो म्हणून तांच्यांनी परतून मागणी केल्या. बुधवारा गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेची बसका जाली. संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाचें आश्वासन दिवन सरकार ऊस उत्पादकांची दिशाभूल करता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बेगीनूच हो कारखानो सुरू करतले अशें आश्वासन दिल्लें. मात कारखानो सुरू करपाच्या मागणेचेर अजूनय दुर्लक्ष केलां अशें गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचें म्हणणें. कारखानो सुरू जावचो अशी ऊस उत्पादकांची इत्सा आसा. मात ऊस उत्पादकांक काळखात धरून संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यार IIT वा हेर कसलेच प्रकल्प हाडपाचो विचार सरकारान करचो न्हय. अशा तरेचे प्रकल्प हाडल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन दिल्या. सीएमाक पत्र कर म्हणटलें आमी केल्लें आसा पूण आजून तरी ना. म्हणटूक आतां आमी परत आनी एकदां ट्राय करतले आमी वचून मेळोन आनी फुडलो जो विचार आसा तो आमी सगळे शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन केल्लें आसा ऑलरेडी. पूण आमचें तें चालू आसा पूण फुडें आमी चालू दवरतले. मेन डिमांड आमकां फॅक्टरी चालू जाली जायी. जर सरकार एक इंडिव्हिज्युअल सरकारनी एक संघटना गोंयची जी ऊसची एक फॅक्टरी चलयता तेंचे कडेन तेणी जर मागलेले अपार्टमेंटां जर तेंचे कडेन आपूण बाचावपाची जायना जाल्यार एक लोकशाही ना म्हणची पडटली म्हाका. आमचो CM मरे तुमी आमकां सांबाळपाचें तूं सांबाळना जाल्यार कोण सांबाळटलो. आज सरकार मागणी करता की आमकां फ्री जाल्यार पेजे लाय आनी ते पेजे लावपाक जर जमना जाय जाल्यार मागीर आमकां फुडार पेड्ड्यार आसा. आमकां जाय तें करचें पडटलें वेळ पडल्यार. 2 वर्सां पयलीं पासून गणपती इलेक्शन सरकारान हांगाच हेजेर CMान सांगलां की संजीवनी फॅक्टरी चालू जातली. पूण कशेंच विभागान ना संजीवनी फॅक्टरी बंद केली ना ती चालू आसा. ती कांय कारणां खातीर बंद ना ती चालू जाता. आज म्हणल्यार आमकां गेल्यार CM तेच सांगता फॅक्टरी चालू जातली. मजगतीं सरकार लोकांक विश्वासात घेनासतना व्हडले प्रकल्प चालीक लायता. संजीवनी कारखान्याच्या जाग्यार ट्रक टर्मिनल येवचो अशें कांय लोकांचें मत आसा. ते प्रमाण सरकारान लोकांक विश्वासात घेवचे. IITचो विशय येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो अशें विजय सरदेसाय सांगता. गोंयांत खंयचेच प्रकल्प लोकांक विश्वासात घेनासतना इतल्यो युनिवर्सिटी येतात नदीच्यो जमनी हडप केल्या. सगळ्या कडेन पब्लीक जे स्थानीक लोक आहा तांचें ओपोजिशन खंयच लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कांय डिसायड करता. सरकार डील करता आनी मागीर जमनी हडप करता. लोकांक जर IIT संजीवनीच्यो जमनी कोताक येता आनी लोकांक जर दिसता तुमी नोकऱ्यो क्रिएट लागता. लोकांक आतां तुमी एक डिमांड केला की ट्रक टर्मिनस येवचो. संजीवनीच्या जाग्यार जर ट्रक टर्मिनस येता आनी कंजेशनाचो इशू सॉल्व जाता जाल्यार लँड इज टू बी प्रॉपर्ली. पूण लोकल्सांक विश्वासात घेनासतना सर्वे चालू आसा सध्या. सगळ्या कडेन विश्वासान घेवनूच. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत जावपी धिऱ्यांचेर नदर दवरून फावो ती कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान मामलेदार, पुलीस निरीक्षक, गोरक्षक तशेंच पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 दक्षता समित्यांची स्थापना केल्या. मडगांव, मायणा, फातोडा, कोलवा, कुंकळ्ळी, वेर्णा आनी मुरगांवां ह्यो समित्यो स्थापन करतले.
धिरयांचेर कंट्रोल हाडपाक लागून दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान कमिटी फॉर्म केल्ल्यो आसात. प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक वेगवेगळी कमिटी आसतली. तातूंत भितर मामलेदार, त्या कन्सर्न पुलीस स्टेशनाचो PI, वेटरनरी डॉक्टर आनी एनिमल रेस्क्यूचे मेंबर हातूंत भितर आसतले. ह्यो कमिटी धिरयां ज्यो इलिगली धिरयो ऑर्गनायज जातात तांचेर आळो कसो घालपाचो आनी ह्यो खंय ऑर्गनायज जातल्यो, कश्यो ताचे मुखार त्यो बंदी कशी करपाच्यो, हाका लागून ही कमिटी तांणी निवडिल्ली आसा. ही कमिटी निवडपा फाटलें कारण म्हणजे उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा नंतर ही कमिटी निवडिल्ली आसा. आतां प्रश्न येता तो असो, धिरयाचेर ऑलरेडी बंदी आसा आनी दक्षिण गोंयांत मोठ्या प्रमाणात धिरयो ह्यो जातात. कोलवा, मडगांव, नावेली, वेर्ना, कुंकळे ह्या भागांनी, ह्या पुलीस स्टेशनाच्या भागांनी ह्यो धिरयो मायणा कुडतरी मोठ्या प्रमाणात जातात आनी हांचेर अजून पर्यंत बंदी हाडपाक शकना. ताचे फाटल्यान वेगवेगळी कारणां आसा. कारण स्टाफ कमी आसा, पूण आतां ही कमिटी तयार केल्ली आसा आनी ही कमिटी जी आसा ही कुंकळे पुलीस स्टेशना खातीर कोलवा, मायणा कुडतरी, मडगांव, फातोड्डा, वेर्ना, मार्मागोवा ह्या पुलीस स्टेशना खातीर ही कमिटी सगळे ह्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिशिक्षना भितर ही कमिटी केल्ली आसा. आतां ही कमिटी खरेंच काम करतली काय बेश्टी कोर्टाक दोळ्याक उदक लावपाक हे येणारो काळच सांगतलो. म्हणटक ते खातीर मडगांवचें नांव दवरप. AI आधारीत हजेरीक विरोध करपी पंचायत सचिवांचेर पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन खर टिका केल्या. ते फकत आपली जापसालदारकी टाळपाचो यत्न करतात, कार्यालयात हजर नासपी हाका विरोध करतात अशेंय गुदिनोचें म्हणणें. AI आधारीत हजेरीची नोंदणी सगळ्या खात्यांनी सुरू जावपाक जाय. तांत्रीक समस्यांचो सुटावो जालो काय पंचायत संचालनालयात AI आधारीत हजेरी सुरू जातली अशें मंत्री मॉविनान सांगलें. नाका म्हटलें तेणी AI अटेंडन्स जे नाका म्हणपी पयलींच एडमीट करता की आमी ड्युटेर सारके आसना म्हणून, आमकां डॉजिंग करपा जाय, आपण जाग्यार आसपाना. वाय शूड दे ऑब्जेक्ट अटेंडन्स वीच इज बीइंग रेकॉर्डेड? देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दीस. AI attendance will come. It is about to be completed. Some small technical things are to be sorted out, including geo tagging. ते सगळे जाल म्हणटच आमी ते लॉन्च करतले बेगीनचे बेगीन. And it may start from what they are saying. No, it should not be only for panchayat. It should be for everybody. It will be for everybody. But we are starting from the panchayat department. And they have object sevak word, sevak. Nothing is decided. That is being decided. Understood, no? Okay. But terminology should actually not make a difference. Okay. Understood, no? But whatever terminology that is being used, it should not create confusion, ni? Why they should be worried on that also, I don't understand. येरादारीचे नेम मोठ्ठल्यांक येरादारी पुलिसांनी तालाव दिल्लो. हो तालाव भरपा खातीर 7 दिसांची मुजत दिल्ली. मात पणजेच्या RTO कार्यालयातले ऑनलायन पेमेंट सिस्टम बंद आशिल्ल्यान लोकांक वरांची वरां लायनीक रावचें पडिल्लें. देखून हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर QR कोड बसोवपाक सांगला अशी माहिती मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी दिली. खूब गर्दी आसता. I have told to streamline the whole thing. QR कोडाचेर पे करपा मेळटलें. They are doing it. They have already done it. That is already solved. प्रोसेस तेजी स्लो हांगा RTO खूब गर्दी. I told to expect it that. As I told you, QR कोडाचेर पे करपा मेळटलें आनी स्टाफ घालपा लायला. भारत सरकाराच्या नेमाप्रमाण एक चाचणी पॉझिटिव्ह आयल्यार लेगीत त्या व्हायरसाक लागून प्राणी संग्रहालय उगडूंक मेळना. पूण आतां सगळ्यो चाचण्यो नेगेटिव्ह आयल्यात. देखून बोंडला वन्यजीव अभयारण्य पुरायपणान उक्तें आसा. तशेंच आमचे कडेन कांय नवे येवजण्यो आसात जाचेर फावो त्यो वेळार चर्चा जातली म्हणून मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. बुधवारा मंत्रालया भायर पत्रकारांनी विचारले प्रस्नाचेर जाप दितना मंत्री उलयलो. वेगळ्या तरेचे चॅक्स मेगा कॅम्प्सच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक आयडेंटिफाय करून आमकां कितलेय हार्टाचे केसीस गावल्यो. केन्ना केन्ना लोक हांव आतां ब्लड टेस्ट बी आमचे पॅरामिटर्स 1 in 3 months चॅक करता, पूण लोकांक तशें बाय डिफॉल्ट हे सगळें करपाक जाय म्हणून करपाची गरज आसा. लायफस्टायल चेंज एक गरजेची गोश्ट आहा. हे आमी वेगळे तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. सर अनेक बोंडला फंक्शनिंग सर कसं चालू आहे बोंडला? चालू जाता. एक्झॅक्ट नवीन काही नोटिफिकेशन आलेत का बोंडला? नोटिफिकेशनचा प्रश्न नाही आहे. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचं असतं की इवन इफ 1 टेस्ट कम्स नेगेटिव्ह, वी कॅनॉट ओपन because of that particular virus that was there. Now all the tests have come negative. Now Bonda is fully open and we have got certain more plans which I will discuss at appropriate time. आपल्याला मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न. तरेकवार मागण्यांक खातीर बँक कर्मचारी एका दिसाच्या संपार गेल्ले. हाका लागून स्टेट बँक ऑफ इंडिया आनी इंडियन ओव्हरसीज बँक सोडून हेर राष्ट्रीयकृत बँको बंद आशिल्ल्यो. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सकाळी पाट्यार निदर्शनां केली. कॉर्पोरेट वाठाराच्या लावा खातीर सरकार बँकांचे खाजगीकरण करता. हाका लागून कर्मचाऱ्यांक कायमस्वरुपी नोकरी मेळना.
नोकऱ्यांनी कपात करपाच्या धोरणाक लागून बेकारी वाडटा हाचो निषेध करपा खातीर बँक कर्मचारी संघटना बुधवारा पुराय देशात संपार आशिल्ली अशें गोंय बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस मॅक्सी पेरेरा हांणी सांगलें. आयज आख्खे भारतभर सेंट्रल ट्रेड युनियन जे आसात सगळे कामदाराचे प्लस बँकेचे कामदार आहात आमी हो प्रोटेस्ट केला. आमचो प्रोटेस्ट गव्हर्मेंटच्यो स्कीम आसात इकॉनॉमीक पॉलिसीज आहा व लेबर कोड्स आहा ते कामदारचे विरुद्ध आहा कॉमन पिपलाचे विरुद्ध आसा. ताका लागून आमी हो आयचो दिसाचो एक दीस प्रोटेस्ट केला स्ट्रायक केला. आतां गव्हर्मेंट जे पॉलिसीज तेमी केल्ल्या हे जो पब्लीक सेक्टर आसा जावं पब्लीक सेक्टर बँक्स आहा पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आहा पोर्ट जावं रेल्वे जावं और दुसरे जाग्यार आहा जे पब्लीक सेक्टर जे टॅक्स लोकांचे टॅक्साचेर बांदून हाडलेले भरून हाडलेले आनी आज पासून जे मेरेन भारताचे डेव्हलपमेंट जालें जे पब्लीक सेक्टरा लागून जाला ती आतां ते प्रायवेट सेक्टर करून कॉर्पोरेटाक दिवपाक सोदता. तेचेर आमचो विरोध आहा टोटल. वी आर प्रोटेस्टींग एगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट पॉलिसीज ऑफ प्रायवेटायझेशन डिमॉनिटायझेशन अँड डिसइन्व्हेस्टमेंट ऑफ द पब्लीक सेक्टर. दुसरें म्हणल्यार एक कामदाराचे जो लेबर कोड्स हाडल्या सगळे कायदे कामदाराचे लेबर कोड्स जाले ते 4 लेबर कोड्स केल्या ते लेबर ते परमणे हेजे मुखार एक परमनंट जॉब म्हणलो आसपाचो ना. इज हायर एंड फायर पॉलिसी. इन द नेम ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिजनेस वी आर हँडिंग ओवर our economy, our labor to the corporate for them to do whatever they want. So आमकां जाय एक परमनंट जॉब. सो मेन डिमांड आहा कितें 4 लेबर कोड जे सेंट्रल गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करपाक सोदता ताचेर आमकां विरोध आहा. आमकां तो नाका कित्याक ते न्यू लेबर कोड वर्कराचे फायद्याचे ना. न्यू लेबर कोडान हायर एंड फायर सिस्टम इंट्रोड्यूस केल्ले आहा हाडलेले आहा ते आमकां नाका. आमी कशेंच अग्री करचे ना हे 4 लेबर कोड्स आनी गव्हर्मेंटान ताबडतोब ते काडून उडोवपाक जाय आनी जे एक्झिस्टींग लेबर लॉज आहा ते आसपाक जाय. फोंडेकवाडा पर्रा वाठारांत ओडिसाच्या कामगाराचो खून केल्या प्रकरणात अटक केल्या दोगांय दुबावितांक न्यायालयान 5 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सोमारा राती सत्या नबरंगपुरा आनी थबीर नबरंगपुरा ह्या दुबावीत बापूय पुतान आपल्या 7 कामगाराचो खून करून फुजो काडिल्ल्यो. ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिशेन दोगांय दुबावितांक अटक केल्ली. दुसऱ्या कॅनिझा पॉक्सोटो मेमोरियल फुटबॉल सर्तीत आक्षे स्पोर्ट्स क्लबान जबरदस्त खेळ करीत सर्तीच्या सेमी फायनलीत प्रवेश केलो. स्पोर्टिंग क्लब वीरभाटाक 5-2 गोलांनी हारयत तांच्यांनी जबजबीत जैत मेळयलें. मॅक्सवेल कास्टानान 2 तर मायकल आग्नेलो आणि प्रिन्सन हांच्यांनी प्रत्येकी 1 गोल करीत आघाडी भक्कम केली. मजगती स्पोर्टिंग क्लब वीरभाटा वतीन राईस आणि सिडनी फर्नांडीस हांणी प्रत्युत्तर दीत 2 गोल केले मात तांचे यत्न पुरेशे जाले नात. देखून आक्षे स्पोर्ट्स क्लबान 5 गोलांनी जैत मेळयत सर्तीच्या सेमी फायनलीत प्रवेश केलो. खेळात चड बरें योगदान दिल्ल्यान स्पोर्टिंग क्लब वीरभाटच्या जोन्स फर्नांडीस हाका मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. हो खेळ कुर्तरेच्या सेंट एलेक्स चर्च मैदानाचेर जालो. ही सर्त आक्षे स्पोर्ट्स क्लबाच्या ब्लॅक एरो बॉयज हांणी घडोवन हाडली. कोणा खेळटा हिराबट तुका कितली वर्सां 12 वर्सां. इस्कॉलान बी कोणाक खेळला तूं इस्कॉलान हां इस्कॉला टीमी खेळला. आयची गेम तू केस लागली गोल कितले जाले 5 आनी तुमी कितें मारले. आतां तूं मुखार कितें करूंक सोदता. इस्कॉल शिकताय न्ही तूं कितलेक आसा 7th आसा. 10th पास जाल्यार कितें करतलो प्लेयर जातलो. कोणाक खेळाडून शें दिसता तुका हां FC गोवा. ओके. गोंयांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे अधिकारी बरें काम करतात. आनीकूय अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो धाडी वाडटल्यो म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. आमकां लोकांक त्रास दिवपाचो ना पूण लोकांनी नेमांचें पालन करचें पडटलें. गोंयच्या लोकांची सुरक्षा हें आमचें मुख्य ध्येय म्हूण मंत्री राणेन सांगलें. गोंयांत अन्न आनी वखदां वाडपी कारवाये विशीं पत्रकारांनी मंत्र्याक विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना मंत्री उलयलो. ती रेट वाडत वयतली. हांवें श्वेता देसाय पूर्णपणे लिबर्टी दिल्या. रिचर्ड नरोना आनी दुसरी एक आमचे ऑफिसर सावथाक आहा
बरें काम करता आनी कितें आहा तुमीच पळयता की कॅन्सराची दुयेंस वाडल्या आर्टिफिशियल कलर्स आनी सगळे जेवणान ते मिक्स करता प्लस रेस्टॉरंटाचेर बी नियंत्रण म्हाका कोणाक हॅरेस करपाचें ना बट वी वॉन्ट पीपल टू फॉलो द गायडलायन्स एंड सी दॅट सेफ्टी मेजर्स एंड मेजर्स इज अ हायजिनिक थिंग ऑल्सो मेंटेन आय हॅव गिवन दॅम आय डोंट इवन फोन दॅम so many people phone me I don't get into that at all but FDA rates are going to increase so that we look at the safety aspect of the citizens of the state of India. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर.